कोरोना काळात खूपशा लोकांची कामां गेली। काय लोकांक आपल्या गांवांत येवन घरा रावचें पडलें। अशा वेळार लोकांनी आपल्या दिसपट्टे जिणे खातीर आपलो स्वताचो असो वेवसाय सुरू केलो, जो तांच्या उदरगतीचें कारण थारलो। पळयात कुडतरेच्या अशाच एका शेतकाराचे कोरोना महामारीत वेवसायांतल्यान फुलिल्लें ताचें जिवीत। हो आसा क्रिस्टोफर कॉस्ता। पयलीं तो भायल्या देशांत बोटीचेर काम करतालो। कोरोना महामारीत ताका आपल्या घरा येवचें पडलें। अशा स्थितीत काम नाशिल्ल्यान ताणें आपलो घराबो सांबाळपाक भाजयेचो वेवसाय सुरू केलो। घराब्यान लेगीत ताका ह्या वेवसायांत हातभार लायलो। जगपाचें साधन म्हूण ताणें ह्या वेवसायांत जीव ओतून काम केल्लें पळोवपाक मेळटा। हांव पयलीं सुवातेर पयलो बोटीर आसतालो 10 कॉन्ट्रॅक्ट। मागीर उपरांत हांव 10 कॉन्ट्रॅक्ट मारून आयलो तेन्ना हांगा कोरोना स्टार्ट जालें 2019 तेन्ना हांव आयिल्लो गोंयांक। मागीर हांवें कितें करपाचें तें थारायलें। मागीर हांवें हो माय पायचो आमचो धंदो भाजी रोवपाचो माय ती पयलीं करतालीं। मागीर माय पायगे धंदो हांवें पांय दवरलो की कितें मुखार कितें जातो काय म्हूण। ही बोटीर गेल्यार फॅमिली आनी कोण मेळना, हिंग धंदो केला बायल भुरग्यां मुगले सगळीं मेळटाय म्हूण हांवें हिंगा स्टार्ट केलो। पयलीं ताणें तांबडी भाजी लायली। उपरांत वेगवेगळ्यो भाजयो लावपाक सुरवात केली। मुळो, देठो, चिटकी, विरील आनी हेर भाजयो ताणें आपल्या भाजयेच्या पोरसांत पिकयल्यो। हीच भाजी तो बाजारांत भाजयेच्या दुकानाचेर तशेंच आवय वांगडा विक्रेते खातीर धाडटा। भाजयेच्या पोरसांत नडप, खणप, चरयो मारप आनी सगळ्या पिकावळीची कुयदाद घेवप हेंच चालू आसता अशें क्रिस्टोफराचें म्हणणें। ही सगळी भाजी व्हरोन मडगांव मार्केटींग जाता आनी मागीर मार्केटींग जालो वता आमगे माय बाजारां वयता सांवाडे ते व्हरोन काडटा। कोणा जाय तें काडून हांव होलसेलान घाता आनी म्हाका व्हरोन भागीदारां म्हाका घालपाक कांय न्हू भाजी व्हरोन सगळी। पूण भागीदारां रेट मेळटा पूण सबसिडी तेंगे लेट जाता। सबसिडी मेळटा पूण लेट वयता कित्याक आमकां रोखडी सबसिडी आहा ती मेळटा जाल्यार आमकां आनी घालपाक आमकां सारें हाडपा जाय, बिंय हाडपा जाय, आमकां बरें जाता। रोखडी गव्हर्मेंटान रोखडी दिली जाल्यार सबसिडी तेन्ना फास्ट दिली जाल्यार आमकां बरें जाता। आनी कितें हाडपाक कितें तेच पयशे आमकां आनी हें करपाक यूज करूं मेळटाय। आनी आतां हो म्हाका धंदो करपाक सगळीं हेल्प करताय, माय पाय आमगे बायल आनी हांव सगळीं मेळोन आमी कोताय। सकाळीं ही व्हरोन आमी फ्रेश काण व्हरोन दिताय भाजी। आनी एक म्हळ्यार आमगे आतां हांव मिशिनाचें हें कोता पावटिलरांनी कोसपाचें ते सायडीच्यान बी कोसपा उत्ता आनी कासीक जाता, बेगीन तितून फास्ट जायना। तेका लागून हांव ट्रॅक्टर विचारपाक गेल्लो हितून एग्रिकल्चरान। ते म्हणटा 10 जाणां हें हाड कृषी कार्ड पूण सगलो लोक दिवपा हें आसना, सगलो लोक सारको आसना दिवपाक। लोक हें जाता तो घेता अशें करून कित्याक व्हड ट्रॅक्टर आहल्यार बरें जाता। कित्याक एक बार रोग आयली फाटाफाट रोखडे आनी घालूं मेळटा तुका। हे पावटिलरान स्लो जाता काम। मुगे लोकांक आमगेल्या घालपा हेच जमनीचेर घालपा म्हाका हें करपा म्हूण तेका लागून हांव विचारपाक गेल्लो मेळटा काय म्हूण की व्हड ट्रॅक्टर। ते म्हणटा 10 जाणां लोक सगलो सारको आसा न्हू। काम ना अशें म्हणून दीस सारचे परस आपलो स्वताचो वेवसाय सुरू करून आपल्या वेवसायांत मग्न रावले जाल्यार उदरगतीचे खुबशे मार्ग मेळूंक शकतात अशें क्रिस्टोफरान आपल्या वेवसायांतल्यान दाखोवन दिल्लें पळोवपाक मेळटा। गौरी सतरकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।